नमस्कार, आवाज गोयचो बुलेटिन आणि येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। अनैतिक संबंध आशिल्ल्याच्या दुबावान गोवान केलो बायलेचो खून करून गोवा पुलिसांक आयलो शरण। शिरोड्यांतली घडणूक फुडलो तपास सुरू। वेर्णा मोंजिनिसा लागसार वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन रस्त्याक कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक दिलो धपको। एकल्याक मरण जाल्यार दुसरे जखमी। फुडलो तपास सुरू। फाटल्या 5 म्हयन्यांत दूध उत्पादकांक दिवंक नाशिल्ली आधारभूत किंमत मेळटली बेगीनूच। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें आश्वासन। ह्या सगळ्याक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर जातली खर कारवाय। मंत्री शिरोडकाराची शिटकावणी। भाजपान क्षत्रिय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांक उमेदवारी दिली ना जाल्यार 2027 काणकोणा दिश्टी पडटले वेगळे राजकारण। गांवडोंगरीचे सरपंच धिल्लन देसायाची शिटकावणी। काजीवाडा फोंड्या रस्त्या कुशीक आशिल्ली 8 दुकानां केली मातये भरवण। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत कडक पुलीस बंदोबस्तान पालिकेची कारवाय। फर्मागुडी वाठारांत उबारतले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डिजिटल संग्रहालय। 125.59 कोटी रुपयांचो निधी जाला मंजूर। 2026 मेरेन संग्रहालयाचे काम जातले पुराय। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। वेर्णा मोंजिनिसा लागसार एका वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन रस्त्या कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातांत एका 23 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयले जाल्यार दुसऱ्या चलयेक दुखापत जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। फुडलो तपास सुरू आसा। राज्यांत अपघाताचे प्रमाण उणे जावपाचे नांवच घेना। वेर्णा मोंजिनिसा लागसार जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एका 23 वर्सां पिरायेच्या चलयेक जीव वगडावचो पडलो जाल्यार आनी एका चलयेक दुखापत जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन रस्त्या कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातांत अनिशा बोरकार ह्या केपेच्या 23 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयलें जाल्यार अक्षता नायक मूळ कारवारच्या चलयेक दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला। हे विशीं कार चालकान स्वता वेर्णा पुलीस स्टेशनात वचून कबुली दिल्या। कार चालक पीसीसी कॉलेजीचो विद्यार्थी आशिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फोंड्या म्हालांत 2 घडणुकांनी दोगांक मरण। बोरये फोंड्या गॅरेज दुरुस्त करपाक छप्पराचेर चडिल्ल्या बोरयेच्या 66 वर्साच्या एका दादल्याक जमनीर पडून दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार कपिलेश्वरी फोंड्या नाल्यांत एका दादल्याची कूड सापडल्या। पळयात पुराय बातमी। गॅरेज दुरुस्त करपाक छप्पराचेर चडिल्ल्या बोरयेच्या 66 वर्साच्या एकल्या दादल्याक जमनीर पडून दुर्दैवी मरण आयलें। वसंत नायक अशें मरण पाविल्ल्याचें नांव जावन आसा। छप्परा वयल्यान पडल्या उपरांत ताका उपचारा खातीर रोखडोच गोमेकोंत भरती केल्लो खरो पूण ताका उपचारा वेळारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। शुक्राराक आपले गॅरेजीचे छप्पर सारके करता आसतना शुक्रारा सांजचो वसंत नायक हो 66 वर्साचो मनीस छप्परा वयल्यान जमनीर कोसळ्ळो। ताका गंभीर अवस्थेत ताका फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेले आनी तेजे नंतर ताका जीएमसीन दाखल केल्ले पूण राती ताका उपचार सुरू आसतना ताका मरण येयल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी ह्या घटनेचो पंचनामा केल्लो आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश चाट। कपिलेश्वरी फोंड्या नाल्यात एका सुमार 60 वर्साच्या दादल्याची कूड सापडल्या। उजो पावलपी दळाक कळटाच तांणी घडणूक थळार दाखल जावन कूड भायर काडली। कुडीची वळख पटून शेखर केशव नायक अशें मरण पाविल्ल्याचें नांव जावन आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेखर खंय शुक्रारा रातीच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटा। फोंड्या पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती हो इन्सिडंट जावपा जाय कित्याक हो जो मनीस आसा तो हांगसरलो गुरू एक सादारण 65 वर्सां बी आसतली ताका शेखर नायक म्हणून तो येता आसतना म्हाज्या हिशोबान तो एक तर ते चाकवा आसा न्ही थंय चाकवा तेकून रावपा जाय आनी राती लायटी नाशिल्ली तो म्हाका दिसता तेकून रावल्या कारणान कदाचित तेजो तोल वचून तो पडला आसतलो आनी सकाळी कोणे तरी त्या वाटेन वताले त्या मनशांनी पळयलो मागीर पुलिशेक कळयलें आमी तेणी फायर ब्रिगेड धाडून बॉडी काडली आनी आतां पंचनामा करतात। कपिलेश्वरी नाल्यांत आज सकाळी एक डेड बॉडी सापडली। उदकान आशिल्ली बॉडी फायर स्टेशनाच्या स्टाफांनी येवन काडली आणि आता पोलीस पंचनामा सुरू आसा। राती 9:30 पर्यंत हो शेखर केशव नायक म्हणटा तो राती एका 9:30
पर्यंत हांगा कपलेश्वरी बाजारान लोकांनी पळयल्लो, पूण तो राती घर वयता आसतना एक 200 मिटराचेर घर तेजें आशिल्लें आनी तो वयता आसतना काळखान नाल्यान पडलो अशें आसपाक शकता असो अंदाज स्थानिकांक आसा, कारण ह्या रस्त्यार खंय राती लायट नाशिल्ले आनी काळखान लोक यो वच करताले. आतां सद्याक पुलिसांनी पंचनामा सुरू केल्लो आसा आनी फायरूय बीन स्पॉटार आसा. कपलेश्वरीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. फाटले 5 म्हयने दूद उत्पादकांक आधारभूत किंमत दिवंक ना, देखून हाका जबाबदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय जातलीच अशी शिटकावणी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर बेगीनूच गोवा डेअरीच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन दूद उत्पादकांक दर म्हयन्याक आधारभूत किंमत दिवपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासनूय मंत्री शिरोडकरान ह्या वेळार दिलें. गोवा डेअरी आनी मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान रुग्णवाहिकांच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री उलयतालो. 5 महिने सपोर्ट प्राइस घेऊन हांव आतां हेजे नंतर हातूंत वचून बसतलो भितर आनी जो मनीस हांगसरलो डेअरीचो रिस्पॉन्सिबल आसा ताजें एक्शन जावपाक जाय. डेअरीचो कोण मनीस जबाबदार आसा तो 5 महिने सपोर्ट प्राइस मेळना, आमकां 30 तारखेक जाय आमकां पगार जाय पडटा. 30 तारखेक आमकां पगार नासतना जर जाय आमी 1 तारखेक सरकाराक काय करपाक लागतलो. आनी शेतकारी बावडो जो कश्ट करता, काबार कश्ट करता, त्रास काडटा, ताका सपोर्ट प्राइस ताका मेळप ना कित्याक? म्हाका राजकारण कळत ना. राजकारण म्हणजे आर्थीक कारण कळत न्हू कित्याक जाता म्हणजे तें. मंत्री खंयचोच मंत्री काय स्वता हिशोब बूक घेवन बसना, स्वता हिशोब बूक घेवन बसना की शेतकऱ्याक जे पयशे आसा ती दिवपाक जाय आनी कितें आसता दिवपाक जाय अशें म्हणून. तो हो खूब मोठो अन्याय. म्हणजे स्वताची म्हाका दिसता की खूब मोठो अन्याय शेतकऱ्याची जाता आनी तातूंतल्यान मागीर निर्शेले वतात. दुदाचो वेवसाय करपी लोक हे निर्शेले वतात आनी त्या वेवसायाक जावची ना आनी उरची ना. आनी मागीर आमी एमडी हाडुये, कोणी एमडी हाडुये. आज आमी सामको बरो फामाद असो एमडी हाडिल्लो आसा, अनुभवी सामको मनीस हाडिल्लो आसा, तो काय करूं शकचो ना. तिकडे जेन्ना रिपोर्ट मागता 2 महिने 3 महिने 4 महिन्यांनी तागे हो रिपोर्टाचे निगेटीव येतलेच. 50 वयल्यान 45 पावले, 45 42 जाले 40 जाले वाडचे ना उरले. म्हणजे म्हाका ह्या गोष्टी संबंधी आमचे डेअरीचो स्टाफ आसा पळय न्ही, ऑफकोर्स हांव आतां काही मेन अधिकाऱ्यांची मिटींग घेता मुखार नंतर, पण दीस इज समथींग डिसहार्टनिंग. आनी एक सांगता हांव 3.5 वर्सां काम करता. त्या 3.5 वर्सां म्हाका अशे प्रकारची गजाल पयलीच खेपे घडल्या. हांव समोर दीस एक मिटींग घेतलोच आमची सपोर्ट प्रायसाचेर लागून आनीक पॉसिबल जालें जाल्यार सीएमा कडेन हो विशय व्हरतलो. कित्याक सरकार इतलें गरीब ना की सरकारा कडेन पयशे ना आनी तें उरलां अशें म्हणटा. हे खंय तरी डिले इन द प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजर, आनी म्हणून हे पयशे उरलेले आसात. म्हाका सकाळ आयकता वायट. म्हजी अपेक्षा आशिल्ली मार्च पर्यंत तरी क्लियर जातलें आनी एप्रील मे ते ओके 1-2 महिने ओके समजूं शकता. पूण प्रयत्न चलता आमचो दोगांयचोय की हे सामके डायरेक्टली दर म्हयन्याक 15 दिसांच्या म्हयन्याक हे पयशे डायरेक्टली हेंचे बँकेच्या अकाउंटाक येवचे. आणि म्हणून जे ताणें आतां रिक्वेस्ट केला पळय न्ही की जितले डेअरी आसा ते सगळे डेअरी कडेन कंप्युटरायज्ड हें आसचें कितें मिल्क कलेक्शन आनी विच इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू डेअरी. कळ्ळें न्हू, अशें करपाक पळयता मुखार सादारणशे 2 म्हयने. म्हणजे हांव करूंक पळयतलो न्ही, म्हजो थोडे सहकारी आनी आमचे मिनिस्टराचें सहकार्य जाय पडटलें. काणकोणां 2027 वेगळे राजकारण दिश्टी पडटलें म्हूण काणकोणच्या क्षत्रीय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांची शिटकावणी. फुडले वेंचणुकेन भाजपान क्षत्रीय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांक उमेदवारी दिवची म्हूण आतां मागणी जाता. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेचे पडबिंब आतां सावनूच गोंयांत दिसपाक लागला. काणकोणा भितर फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत जर भाजपान क्षत्रीय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्याक उमेदवारी दिली ना जाल्यार वेगळो विचार करतले म्हणून थेट शिटकावणी. गांवडोंगरीचे सरपंच धिल्लन देसाय हांणी हे विधान केला. जाल्यार आमी आमचो समाज एक करपाक फुडाकार करतलो आनी आमी तेंच्या विरुद्ध आमी काम करपा खातीर फुडाकार घेतलो. बीजेपीक बरे आमच्या समाजाचे बरे कॅन्डिडेट आहाय. एट प्रेझेंट सध्या 4% आसती आसा. रमा आसा, धीरजा, शंभा आसा. सोड हांव धरनाका, हांव सुद्दां हांव म्हणना, पण बरे समाज आमचे लिडर आसून आमच्या समाजाचो जो केन्ना विचार जायना फक्त आमी दुसऱ्या खातीरच काम करपाचें का आमकांय समाजा खातीर आमगेल्या समाजा खातीर आमी फुडें येवपा खातीर आमकां तिकीट मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. ह्या खेपेक जर आमच्या समाजाच्या विचार केलो ना बीजेपीन किंवा काँग्रेसीन जाल्यार आमचो समाज जो 5,000 समाज जो वोटिंगा न्ही 75% एक जालें जाल्यार गोंय काणकोणचें राजकारण हे कशें करपा जाय आमचे कडेन आसतलें. पूण सरपंच तुमगेली कोमूलदादी खातीर तुमगेले पॅनल उरता, देवस्थानाची खातीर तुमगे पॅनल उरता, पूण इलेक्शना टायमार तुमी एक जावंक शकताले काय कितें? 70% तरी हांव एक करतलो, हांव फुडाकार घेतलो आनी हांव फुडाकार घेवन
काणकोणाक बदल करतलो ना एक तर तिकीट आमच्या समाजात दिवची पडटली. आपण बीजेपी तिकीट मागता तुम्ही बीजेपीची मागता, थोडे जाण काँग्रेसीक आहाय, काँग्रेसीची बी मागोती. आपण 2 देसाय समाजा कॅन्डिडेट ना जाता एक खंयची दी बीजेपी चड आमी बीजेपी लोक आसा, बीजेपी मागता. बीजेपीचे जर तिकीट मेळना जायत आमी फुडें विचार करतले आनी आमी समाज एक करपा खातीर आमी सध्या आमची भितर मिटींग चलता. 1971 सावन तुमच्या देसाय कम्युनिटीचे एकूय आमदार जावपा पावला आनी फुडें तिकीट दिवपाचोय try केला. 2071 जरी आमदार जाला जाल्यार तुमगेलो 2027 आमदार जातले तुमी ध्येय दवरता. थंय दवरता. जर तिकीट मेळना जायत तेजेर आमी फुडें पुरेपूर विचार करतले आनी काणकोणांत जी आमची जवळ जवळ 5000 वोटिंगांनी 80 ते 70% देसाय एक करपाचें काम हांव करतलो. काम चालू आसा तुमचें? भितर काम चालू आहा. आमी सगळ्यांनी उलोवण चालू आसा. लोकांक दिसता जायत आमी थोडे जाण म्हणटा खंय पैसा फेको तमाशा देखो. पयसो फेकपा आनी तमाशे देखपाचो हो टायम न्ही. आमी कोणा फुड्यान झुकना आनी पयशा फुड्यान तर आमी झुकची ना. तमाशा देखो 27 पळया. काणकोणा भितर सध्या रमेश तवडकरांचें वर्चस्व आसा. हे मतदारसंघात एसटी लोकसंख्या चड आशिल्ल्यान एसटीच्याच फुडाऱ्याचे थंय प्राबल्य दिसता. मदले वेळार संजय बांदेकार आणि उपरांत विजय पै खोत आणि थंय बाजी मारिल्ली. मात पैंगीण आणि काणकोण हे 2 मतदारसंघ एकठांय येत एकूच काणकोण मतदारसंघ अस्तित्वात आयिल्ले सावन फकत एकदा इजिदोर फर्नांडीसाचो अपवाद सोडलो जाल्यार काणकोणकारांनी रमेश तवडकाराकूच कौल दिल्लो दिश्टी पडटा. मात काणकोणात 2027ची वेंचणूक वेगळी नांदी थारता काय हाची जाप काळूच दितलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काजीवाडो फोंड्याच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ली 8 दुकानां उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत मातये परवण केली. कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात करून ही कारवाई केली. अतिक्रमण करून बांदिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामां, घरां, दुकानां आनी हेर आस्थापनांचेर कारवाय करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. फोंड्या काजीवाडो वाठारांतली रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या 8 दुकानां उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत मातये भरवण केली. ह्या 8य दुकानदारांक गांधी मार्केट आनी मार्केट कॉम्प्लेक्सात जागो दिल्लो. मात तांच्यांनी थंय वचपाक न्हयकार दिल्ल्याचे नगरपालिकेचो अभियंतो विशांत नायक सांगता. आम्ही रोड वायडनिंगाच्या एन्क्रोचमेंटाच्या हेचेर ड्रायव्ह केला आनी एक्चुअल कशें आसा की हायकोर्टान PIL फायल जाल्लें आसा. सुमोटो एप्लिकेशन कोणें घातिल्लें 3 ऑफ 2024. ह्या संदर्भात ऑलरेडी आमकां डायरेक्शन येयल्लें आसा की रस्त्यार जी मेन नॅशनल हायवे, इंटरनल रोड आनी मेजर सिटी रोड हाचेर खंय जी अतिक्रमणां जाल्ली आसा ती इमिडिएट काडपाची हे डायरेक्शन आमकां दिल्लें आसा. त्या डायरेक्शना अंडर हो प्रोसेस चालू आसा. तांकां आमी ऑफर दिल्ली, तांकां आमी इंदिरा मार्केट आनी आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्सान ऑफर दिल्ले, तांकां आपोवन हाडिल्ले, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी बी सगळें दिल्ली आसा. तांच्यांनी ती रिफ्यूज केली आनी आज पर्यंत तांच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना. नगरपालिकेन सुचयिल्ल्या गांधी मार्केट आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स जाग्याची आमी पळोवणी केली. त्या रुमांनी गळटी सुरू आसा. तशेंच त्या रुमांचें भाडें खूब आशिल्ल्यान आमकां भरपाक परवडना. सरकार फकत मतां मागपा वेळार आमची याद काडटा अशें दुकानदाराचें म्हणणें. काय नसताना काडटा आमची दुकानां देवा आनी आमकां खंय अडचणीत मारता. खंय येते घे दुकान ते घे 3000 भर 4000 भर आमच्या जाता. खंयचे रानात दिले म्हणून आमचे पोट भरता. थंय प्रश्न ते दिताले ते गळटा सगळे सारकें करिना. ते सगळे गळटा ते दिता म्हणून ते पयले आमी वचून जाल्यार पयले उदक येता भितर आनी थंय 3000 3500 भाडें सांगता. आमचे पोट भरता इतले 4000 भाडें आमचे पोटार पाय वय दवरता. तुमी मंत्री जावन जाल्यार आमी तुमकां वोटींग घालता हें करता आनी आमी घाटी हांगच्यान येता. अशें करप ना आमकां. हांव बरो उरता 15 वर्सांनी. म्हाका प्रेशर आहा, डायबिटीज आहा, आंताचे आसा. सगळे रिपोर्ट नाका तुमकां जायला. टेन्शनां दिलें म्हाका हें सगळें करपाक रेडी आसा म्हणून. पूण तांच्यांनी मागीर पळोवया आमी तुमकां रिहेबिलिटेट करता अशेंच करून सगळ्यांक अधांतरीत दवरलें. आजून रिहेबिलिटेटूय बीन सारकें करना आनी आतां ते म्हणटा की आमी रिहेबिलिटेशनाक घेवना म्हणून. इनफॅक्ट रिहेबिलिटेशनाची जेन्ना आमकां नोटीस आयली आमी गेले. हांव स्वता गेलां आनी आमी ती दुकानां पळयलीं. ती दुकानां खरेंच ऑक्युपाय करपाची सारकी नाशिल्लीं
आनी आमी बरोवन दिला तांकां, अशें न्ही बाबा आमी तोंडान सांगता, आमी बरोवन दिला की बाबा ही दुकानां हे प्रॉब्लेम्स आसा आनी त्या खातीर आमी घेवपाक शकना म्हणून. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण बेकायदेशीर दुकानांचेर कारवाय जातली अशें थाळाव आमदार रवी नायकाचें म्हणणें. गाडी आसा इवन पणजी सुद्दां त्यांनी काडल्या. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा जितले पळय आसा रस्त्याचेर जे आसा सेटबॅक रस्त्यार वॉटेर ते सगळे ती काडची म्हणून ऑर्डर जाल्या. म्हाका तेंगे कोर्टान जालें ते म्हाका काय आमी फोंडा शहरान आसा जे जाग्यार मध्यभागी जी हांगा कॉफी भोसले मुखार आनी रस्त्याच्या कुशीन जवळ जवळ 25 वर्सांची वयर ही दुकानां आसलेली. ती दुकानां आज उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती जे हांगा म्युन्सिपालिटी हांगा ते सगळें मोडटा आनी जागा हांगा क्लियर करता. आनी मदीं एक क्रॉस आसा सर म्हणटा की सेंटिमेंटल कितें धार्मीक भावना दुखोवपा जायना, ह्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर तो हँडल करतलो आनी तेजे तेजेर कितें करपाचें मागीर पळयतलें. तो म्हणजे टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. फार्मागुडी वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डिजिटल संग्रहालय उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. केंद्र सरकारान ह्या संग्रहालया खातीर वट्ट 97.46 कोटी रुपया आनी गोंय सरकारान वट्ट 28 कोटी रुपयांची निधी मंजूर केला अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी दिली. 125.59 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचें काम 2026 मेरेन पुराय जातलें. हो प्रकल्प गोंय पर्यटन खात्यांतलो एक प्रतिश्ठीत प्रकल्प आसतलो. सुमार 29,212 चौकड मीटर जमीन संपादीत केला अशें ताणें सांगलें. आज इम्पॉर्टंट आसा आमी वी आर व्हेरी प्राऊड टुडे टू अनाउन्स द प्रोजेक्ट ऑफ आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम एट फार्मागुडी फोंडा. ही एखादी कितलीशीच वर्सां वेगळे वेगळे सरकार आयले पूण एखादी छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी ज्या तरेन ताजो वारसो ताची काणी ज्या तरेन फुडल्या जनरेशनाक वचपाक जाय आशिल्ली, मोटिवेट जावपाक जाय आशिल्ली, युथाक फुडें काडपाक जाय आशिल्ले, ज्या तरेन जाय आशिल्ली ती म्हाका दिसता आतां आमी ह्या 3 वर्सांन डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन विचार मांडून पर्यटन खात्यांतल्यान वी हॅव स्टार्टेड वेरियस इनिशिएटिव्स. हे करपाक आमी जेन्ना सगळो प्रपोजल एकठांय केलो आनी सेंटरा कडेन गेले तेन्ना आमकां जी स्कीम तांची आशिल्ली स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट SCI त्या स्किमीच्या अंडर आम्ही अप्लाय केले आणि त्या स्किमीच्या अंडर जवळजवळ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 125.59 crores. तातूंतले 97.46 crores has been sanctioned by Government of India आणि 28.13 crores by the Government of Goa. हो आता 2 फेजीन जातलो. पयर कॅबिनेट अप्रुव्हल जाली is basically starting of the whole work, which is the tender which was put was for 64 crores 91 lakhs 34,151, which includes 18% GST. हो अप्रुव्हल घेऊन आम्ही ताजे जितले सिव्हिल कामां आसा फर्स्ट फेजान आणि डेव्हलपमेंट कामां आसा दिस विल बी टेकन अप. हो जो प्रोजेक्ट आम्ही हाडटा विल बी अ बिग बूस्ट टू द कल्चरल टुरिझम, प्रोमोटिंग आवर सेल्स एज फार एज गोवा इज कन्सर्न अँड गोवा बियॉन्ड बीचीस. आणि छत्रपतीची आमची काणी फुडल्या जनरेशनाक वचची, युवांक कळची आणि ताजे कनेक्शन गोंयाक करचे हे म्हाका दिसता व्हड प्रमाणात आमकां सगळ्यांक हेल्प जातलो to boost tourism. As we talk about iconic projects, this will be one of the most iconic projects that Goa will have. जवळजवळ 8 ते 10 महिन्यान we have been trying to complete this project. तो मार्च ते एप्रिल 2026 पर्यंत हो आमचो विचार आसा हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून परत लोकार्पण करपाक. इनॉग्रेशनाची डेट जी आसा मुख्यमंत्री सांगतले त्या प्रमाणे इनॉग्रेशन करून आमी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले. सगळ्याच मनशांच्या जिणेंत देवान सुख दिला अशें ना. कांय जाणांच्या जगपा खातीर आनी हेरांक जगोवपा खातीर जिणेच्या निमणे मेरेन संघर्श चालू आसता. ह्याच संघर्शाची एका जाणटेलीची काणी आमी आयज तुमकां दाखयतले. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. ही शिरदोणची सत्यवती काणकोणकार. फाटली खंय 25 वर्सां जालीं ती पणजे भोंवन गांवठी भाजी, केळी आनी हेर फळ फळावळ विकता. तिची पिराय 70 वर्सां. तिच्या फाटीक बाग आयल्या. तिचो एक चलो आसा, मात तो दुयेत आशिल्ल्यान हांतरुणार पडला. चल्याची 2 भुरगीं आसात.
आपल्या नातरां खातीर ही 70 वर्सां पिरायेची सत्यवती हे अशे घश्टे काडटा. गे शिरदोना आणि तू काम करता तर आता हा आणि कितें कितें घेऊन येता तर तू ओके आणि तुमचे गावठी हा कोण गावठी घेऊन भोंवता गावठी आणि घरान कोण ना तर काम करपी हा हा ओके आणि तूच आता भुरग्यांक पळयता तर हा ती काय करना तुका आता कितली वर्सां 70 ओके आता सध्या कितें कितें आहा तर तुजे कडेन सोंपले दर दिसा येता तू ओके चलोन भोंवता हा चलोन भोंवता ओके ओके कशें चोडो तुजो आतां काम करना हय हा मागीर तेन्नाच्यान आतां तूं कितली वर्सां जाली अशें करता आतां तूं इतली जाणटी जाली तरी तुका पोसचें पडटा भुरग्यांक आनी सरकारान मेन कितें असो हा ते येता फक्त आनी हे तूं करता कितली भुरगीं आहा तर ती स्कुलान वयता आनी आख्खे पणजेन चलोन भोंवता तुझें नाव कितें म्हटलें सत्यवती कितें हा शिड्डोनची तू शिड्डोनच्यान येता अशे ह्या सत्यवतीक सरकारान कायद्याच्या चौकटी भायर वचून आनी आमी लोकांनी आमचे कडेन शक्य तितलो सगळो आदार करपाची गरज आसा. कारण आपल्या 2 नातरां खातीर पिरायेच्या 70 वर्सांय सत्यवतीचो सुरू आशिल्लो हो संघर्श. तशेंच कितलोय वायट वेळ आयलो तरी कश्टान आनी स्वाभिमानान जीण कशी जगप हो व्हड संदेश सत्यवती आमकां सगल्यांक दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. शिरवाडा शिरोड्या अनैतीक संबंध आशिल्ल्याच्या दुबावा वयल्यान गोवान बायलेचे तकलेर फातर घालून जिवेशी मारपाची घडणूक घडली. उपरांत ताणें फोंडें पुलिशेन वचून स्वता खून केल्ल्याची कबुली दिली. पुलीस आनी फॉरेन्सीक पंगडान घडणूक थळार वचून खुनाचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. तळपण शिरोड्यात काळीज पिळवाटून उडोवपी घडणूक घडली. अनैतीक संबंध आशिल्ल्या दुबावा वयल्यान गोवान बायलेचे तकलेर फातर घालून तिचो खून केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चेतन गांवकर आनी हेमा गांवकर तळपण शिरोडा नव्या घरांत रावताली. चेतन जिल्लोधिकारी कार्यालयात काम करतात जाल्यार ताची घरकान्न फार्मागुडये शाळेत शिक्षिका आशिल्ली. दोगांय मदीं सदींच वाद जातालो. शेनवाराय तांच्या मदीं बरोच वाद जाल्लो. रागाच्या भरात चेतनान एक फातर हाडून हेमाच्या तकलेर घालो. ताका आपूण खून केलो हें कळटाच तो रोखडोच पुलीस स्टेशनार पावलो आनी पुलिसांक शरण गेलो. ताणें हो खून कित्याक केलो हाची म्हायती पुलिसांक दिली. उपरांत पुलिसांनी आनी फॉरेन्सीक पंगडान घडणूक थळ वचून कुडीचो पंचनामो केलो. ही घडणूक सुमार 6 ते 6:30 वरांचेर घडली. खुनाच्या वेळार ताचो 3 वर्सांचो पूत घरांत नाशिल्लो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. शिरवाडा शिरोडा हांगा शेनवारा सांजचो चेतन गांवकर हो जो एडिशनल कलेक्टर फोंडा हे ऑफिसान काम करपी चेतन गांवकर हेणे आपले बायलेक हेमा गांवकर हिच्या तकलेर फातर घालून तिचो खून केलो. मर्डर केल्या नंतर हो चेतन गांवकर फोंडा पुलिसाक वचून सरेंडर जालो. तेणे दिल्ल्या म्हायतीनुसार आनी पुलिसांनी तेजी जबानी घेतल्या नुसार पुलिसांक अशें कळोन येयलें की
तेका चेतन गांवकाराक आपले बायल हिमा गांवकर हिच्या अफेअर आशिल्ल्याचो संशय आशिल्लो आनी त्या कारणान तेजो खून केलो. गेल्या कांय म्हयन्या पासून दोगां मदें वाद जातालो आनी कांय दिसां पयलीं तेंच्यांनी दोगांनी डिवोर्स घेवपाचो निर्णय घेतलेलो. पूण काल अचानक तेंचे भितर दोगांचे भितर ती झगडी दंपर जाली. तेचो सांजचे म्हणल्यार तेंचो शेवट मर्डर जालो आनी फोंडा पुलीस PI विजयनाथ कवळेकर आनी तेंच्या स्टाफान तेंच्या घरां वचून हें केल्लो आसा, पंचनामा केल्लो आसा. त्याच बरोबर फॉरेन्सीक स्टाफानूय वचून पंचनामा राती लेट पर्यंत केल्लो आसा. सद्याक फोंडा पुलिसांनी चेतन गांवकर हेका अरेस्ट केल्लो आसा. त्याच बरोबर हेमा गांवकर हिचे भाव सागर गावडे यांनी चेतन गावडेचेर मर्डर केल्ल्या प्रकरणाची केस रजिस्टर केल्ली आसा फोंडा पुलिसांनी. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश कारी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो